गोंयभर 2 सप्तक सावार घाल्या उपरांत फाटले 2 दीस पावसान मातसो विसव घेतला। गोंयांत अंदू मॉन्सून 10 दीस बेगीन दाखल जालो। आता मेरेन गोंयांत सरासरी 26.28 इंच पावसाची नोंद जाल्या। मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन पडिल्ल्या मॉन्सून पूर्व पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली। तशेंच साबार वाठारांनी पावसा पयलींची कामां अर्दवट उरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले। 1 ते 3 जून मजगती येल्लो अलर्ट आसा जाल्यार 4 ते 7 जून मजगती पावस पडचो ना असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मजगती फाटल्या 20 वर्सांच्या तुळनेत 2024 सरासरी 46.3% चड पावस पडिल्ल्याचे दिसून आयला। पळोवया फाटल्या वर्सा जून ते सप्टेंबर मेरेन पडिल्ल्या पावसाची सरासरी नोंद। 2024 वर्सा जून म्हयन्यात 938.8%, 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 914%, जाल्यार फाटल्या 20 वर्सांत 2.7% चड पावस पडलो। 2024 वर्सा जुलै म्हयन्यात 2017.3%, जाल्यार 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 1047% पावस पडिल्लो। फाटल्या 20 वर्सांच्या तुळनेत 92.7% चड। 2024 वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यात 967.8%, जाल्यार 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 728.3% पावस पडलो। 20 वर्सांच्या तुळनेत 32.9% चड। 2024 वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यात 476.8%, जाल्यार 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 318.5% पावस पडलो। फाटल्या 20 वर्सांच्या तुळनेत 49.7% चड पावसाची नोंद। 2024 वर्सा एकूण पावसाची नोंद 4460%, 1991 ते 2020 वर्सा 3007.8%, जाल्यार एकूण पावसाची नोंद 46.3% जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर।